आयज खंय काय म्हणटा सांगता पूण तेजे पयलीं तुमकांय जर असले काही स्पेसीस खबर आसत जाल्यार आमकां नक्की सांगात. तर आमी आयज चल्ले दिवचल म्हळ्यार बिचोली. पोरसुवाची वय बांदल्या पाचवे चार दोंगरांनी वाळवंटी नाचता खेळटा विठ्ठलाच्या गजरांनी शेतां भाटां फुल्ल्या पळय मेहनतीच्या भांगरांनी दिवचल तुका येवकार दिता उक्त्या मेकळ्या काळजांनी. पणजे साकून रायबंदराची फेरी आणि मागीर सोबीत माणकुलें चोडण. ही आमची पन्नी फेरी. ही फेरी चलता हांगा रोरो वांगडा पन्नी फेरी चलता. मईचो दोंगर मईचे तळे आणि पावले आमी आमच्या डेस्टिनेशनार लामगांव. पणजे साकून सुमार 26 किलोमीटर. भाई नमस्कार. स्टुडंट मिडिया. तुवें नांव सांगू ना म्हाका. रोहन शिरोडकर. तर आमच्या कडेन आतां रोहन शिरोडकर आसा. आमी जे हांगा आतां लामगांव एक्सप्लोर करपाक येयल्या ताका आमकां रोहन आमकां हें करतलो हेल्प करतलो. लामगांव पळोवपा सारकें खूब आसा पूण रोहन म्हणपाक लागलो पयलीं सरळ रुद्रेश्वर केव्स या. लामगांव हांगा सोंपतो. हे लास्ट देवळा कडेन लास्ट. देवळा कडेन आदिमाया सातेरी देवस्थान. आणि हो आमचो रस्तो वता तो हांगासर आमच्या केव्जां कडेन डायरेक्ट. अच्छा. तर आमी आतां म्हणजे केव्जा कडेन वतात. हो हांगासर गाडी बी वचना. ना हांगासर 4 व्हिलर वचना 2 व्हिलर तो ब्लॉकूय घातला तेजे भितर. हय हय. हा ब्लॉकूय घातला. श्री महारुद्रेश्वर प्रसन्न. सो हांगा ह्याच्या फुडें केव्स बीन त्यो. हांगा केव्ज फुडें आसा. ओके ओके यो. यो. कितें आहा ह्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो पयलीं पांडवांच्यो आसल्यो अशें आमचे पुर्वज म्हणा. त्या प्रमाणे हें अशें करून ते पांडव हांगा येवन तेंच्यांनी तेंचे शिवलिंगाचें तेंच्यांनी स्थापन केलें. सगळें कोरीव काम केल्लें आसा. आतां भिंत कशी कोरीव तेंच्यांनी कोरीव काम केल्लें. आतां अशें कोणा कडेन जातालें जावचें ना. त्या काळांत त्या काळांत पूण कितें आसा हें आतां दुरुस्त करतलो सवरतलो जाल्यार ते कोण हें करता सरकार म्हणून. आर्किओलॉजीच्या अंडर आर्किओलॉजी हेजेर अंडर आसा एक जालें. आनी दुसरें कशें पयलीं काय म्हणजे जाणटे सांगताले केवटेन साधना तुमकां दाखयता स्टेप्स आसा. केवटेन साधना करप आनी हांगा येवन देवाचें हें करप अशें. आतां आसा प्रश्न कितें आसा आतां हे सगळी एरिया आमची आसा ही प्रोटेक्ट जावंक जाय. हो जरी अख्खो फुल एक रॉक आसलो तरी न्ही फुल आमकां एक रॉक दिसता पळय. हे जे थोडे बी क्रॅक्स बी दिसता हे बी क्रॅक्स जे दिसता दे मायट नॉट रिमेन फॉर द फ्युचर अशें म्हणून म्हणजे प्रोटेक्ट करपाक जाय अशें म्हाका तरी म्हणजे थळावे म्हणटात. सो हे प्रोटेक्ट जावपाक जाय कारण हे आमची जी अस्मिताय जाका म्हणटा आमी ती राखपाची आमकांच आमचीच हें आसा जिम्मेदारी आसा. आनी हाजे जर आमी हे पळय डिटेलिंगान पळयलें म्हाका दिसता अख्खे एक खडप सारकें लिटरली सारकें सिस्टमॅटिकली कट करून काडला. हो असली कसली आसतली तांची. हय हय या तेवढे. खरेंच हांगा तुमी आतां पयले हांगा येयले काय इतकी शांतता मेळटा. बरोबर. आतां गजबज सोडून दी मदीं हांगासर आसा म्हणून तरी कोणाक कळपाक जाय. तर थंय असले ते रुद्रेश्वराचें देवूळ. आतां आमी पळयली ती केव ती आसलेली ती केवूच खंय तशेंच कनेक्टेड ताका हें म्हाका दिसता अख्खें एक व्हडलें एकूच खडप आसा ते. ह्याच खडपाक ही एक केव आसा. सो
हांगा येवन पळयल्यार मातशें बरें येतलें अशें पळय तुका दिसता जाल्यार पळय सिंहासन टायप पळय हात दवरता आर्म रेस्ट सारकें म्हणजे डिटेलीन कार्विंग केल्लें दिसता आनी तशें भाऊ म्हणटा तशें हें खडप घडये थंय आसलें अशें पीस थंयचो न्ही ते कोसळोन अशें आयलां कित्याक आमकां कितें जाणट्याने म्हणजे सांगलां ते आमी हे करता कॅरी फॉरवर्ड तेच्या पयलींचो कितलो इतिहास आसतलो पळय हय तसो गांवूच आमचो लांबगांव म्हटलो व्हडलो आहे सो म्हाका एक सांग लांबगांव अशें नांव कितें म्हणून अशें कोण म्हणटा ते लांबा लोक येयले तेज्या पासून हे जालो अशें तेका तेज्या पासून लांबगांवचें नांव हे जालें बरें आनी एक हांगा बुद्धा केव्ज म्हणटा बुद्धा किंवा ते ह्योच बुद्धा म्हणजे ते बुद्धा लोकूय येवन खंय हांगा मेडिटेशन करून सगळे हे करून हांगा साधना करताले ते म्हणजे साधना हांगा करप म्हणजे तुमकां दाखयली ती बरोबर आनी थंय देवाचे थंय हांगा बसप तेंचे अशें म्हणजे पयलींचो इतिहास आसा आमी काय पळोवंक ना ना खरें मातशें सांबाळून हांव वयर तकले हय हय अरे बापरे बाय दिस इज डेंजरस यो 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 बापरे सो आमी हें पळोवंक शकता हांगा वाव ही कितें रेंव कशी दिसता रेम न्हू ते सगळे बर्ड्स ते हे करतात न्हू ते तेंची हे ते तेजी हे पळय बाय हे पळय हे जे दिसता जमनीर ते खंय घडी तांचे ते हे एक्सक्रिटा बॅट्सांचो आवाज येता वाव दिस इज अमेझिंग सो असल्या जाग्यार वतना प्रोटेक्टीव बरें घेवन हेल्मेट बिल्मेट जाय मातशें तकलेक कित्याक सांग सिलींग आहा टोटल रॉक्स आहा तो हय हे पळय वयर पळय आं सांबाळून प्लीज सांबाळून हांगा बॅटांय दिसता आमी वी आर ट्रायंग टू टेक दीस हय वी आर ट्रायंग टू टेक दीस कितें म्हणटा ते एस्केप रो पळय वयर पळय वयर तूं पळय वयर आपाटची यो बाप रे आपाटशी ना तुमी फक्त आपणात हय हय ही पळय बॅटां दिसता तुजी तुका तूं दिसता आसली बॅटां उडटा ती पळय ही पळय अशी वाड आसली हे आसा मातशी पळय सगळे हय ही पळय सगळे कोसळलेले आसा ही पळय ओय हे पळय हे सगळे कोसळलेले आसा हे पळय हांगासून वाट शिरगांव वचपाक गुयेन हांगासून भायर सरपाक अशी वाट आसली खंय पयलीं जाणटेले लोक सांगताले हांगासून शिरगांवा पावताले म्हणून अच्छा हय अशे लोक उलयताले आतां म्हणजे लांबगांवच्यान जर शिरगांव वचपाक जाल्यार यो गुयेंतल्यान आमी वताले पयलीं अशे वचपाचे म्हणजे पयलीं आसले खंय आतां ते मायनिंगेन सगळे बाकीचे समज काडले जाल्यार ते काबार जाले हो तशें सो हो जो रूट आहा पळय व्हेरी ट्रिकी म्हणजे पयलींच्या काळान आमी कशे जगताले आहा ताजो एक उदाहरण कशें न्ही भाऊन जशें म्हणलें की हो रूट खंय हांगसरल्यान शिरगांव वचपा खातीर यूज जातालो पयलीं तसोच तो आतां तो सांगलेलो तुमी तो ह्या वटेन कनेक्ट जाता म्हणलें न्ही असो सकयल हेवटेन येवंक गो हां 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 ओके तशी वाट आसा ती हां येस हां 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 सो आमी त्या बाजून एक जे हे पळयलें खाज पयरी हॅलो हांवें एक बेश्टो एक रिस्क घेवया सांगता तशें एक आपूण जेन्ना असल्या जाग्यांनी वता तेन्ना थोडे सेफ्टी बाळगूंक जाय जशी मास्क घालप शूज घालप आनी वयर तकलेक एक्चुली हेल्मेट जाय करून वयले जे हे लो हे आसा हे सो भितर वतना मातशें काळजीपूर्वक वचपाचें कारण हांगा बॅट्सांचो आवाज येता तशें आमकां दिसता फुड्यान इज अ व्हेरी डीप केव्स कश्यो घडये भाऊन जशें सांगलें की हांगा मेडिटेशनूय करताले मॉंक्स जे आसलेले ते मेडिटेशनूय करताले हांगा मेडिटेशन करप आनी मागीर थंय वचप सो वी आर एंटरींग इन टू अ बेसिकली अ डेड झोन तुमकां बॅट्सां दिसतलीं बॅटाची ओ गॉड बॅट्सां पळयात हांगा ही म्हाका दिस इज द डेड एंड ऑफ दीस केव ही बॅट्सां हे हांगा उदक कितें तरी दिसता ड्रीप जाता उदक ड्रीप जाता हें दिसता हांगा सो दीस इज समथींग अनयुजल म्हाका दिसता चड करून
वयल्यान ते पाजरता जशें थळावे म्हणटा की अशेंच हे पाजरून ते ह्याचे तुकडे पडपाक लागल्या. सो दीस नीड टू बी प्रिजर्वड. हे दिसता आमकां पाणी पडटा कशें ड्रीप जाता. इवन दीस नीड्स टू बी प्रिजर्वड. दीज आर अमेझींग पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री ऑर अस्मिताय. तर मी इतक्यानच परत या फाटल्यान यू कॅन सी हियर तुळशीबाई सुद्धा म्हाका शूट करता पळय. तुळशीबाई इज ऑल्सो टेकिंग द रिस्क ऑफ कमिंग इनसाइड. दीस इज वंडरफूल. वन्स इन अ वायल यू हॅव टू हॅव दीस एडवेंचर. हे एक्सप्लोर करता आसतना जशें हांवें म्हणलें की सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवपाची खूब गरज आसा. आणि हे प्लेस एक्सप्लोर करतना आमी ह्या प्लेसांचो वायट म्हणजे आमी टेक म्हणजे आमी बऱ्या प्रमाणान वापर करिना. म्हणजे हांगा येवन हे प्लेसीस पळोवप हेच्या बद्दल सेल्फी काडप फोटो काडप सगळें सारकें. पण मीन वायल वी शूड सी दॅट ताजी जी अस्मिताय ताजी जी रिलिजियसनेस जे आसता न्ही ते सेव करप सांबाळ करप. म्हणजे एक्सप्लोर करा पण एक्सप्लॉयट करनाका जे अशें म्हणटा परत परत. ह्या प्लेसा बद्दल हांव तेंच म्हणटा एक्सप्लोर करा पण एक्सप्लॉयट करनाका. कारण हेच आमचे दायज आसा अस्मितायेचे दायज. हे बाजून साहिल म्हाका शूट करता. वेन वी थिंक अबाउट एंड टॉक अबाउट आवर हिस्ट्री तेन्ना ही हिस्ट्री आमच्या फुडल्या पिळगेक पळोवंक मेळटली काय ना तेंय आमचेर आसा. कारण हे जर आमी आज प्रिजर्व करिना हे हिस्ट्री जी आज प्रिजर्व करना जाल्यार घडी आमची जी भुरगीं आसतलीं तांकां पुस्तकांनीच वाचपा खातीर उरतलें हें सगळें. अशेंच खूब अशे स्पॉट्स आहात घडी वी हॅव सीन लायक ओन्ली 1 or 2% ऑफ इट नाव. सो हे एक्सप्लोर करतना हांव फक्त इतके फाटले फावटल्यान इतकें सांगूंक सोदतालो की एक्सप्लोर करात पण एक्सप्लॉयट करना. कारण हे जे काम पळयलें तुमी फिनिशींग इज सो अमेझींग. की आजच्या काळान सुद्धा मशिनां घेवन आधुनीक मशिनां घेवन सुद्धा फिनिशींग जावचें ना असलें फिनिशींग आसा हें. आनी तरी सुद्दां तें आमी जर सांबाळूंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता वी आर नॉट वर्थ इट. ट्युरिस्ट येतात ट्युरिजमाक आमी वाव दिता पण ते दीत आसतना ह्यो केव्स प्रोटेक्ट करपाची जापसालकाय आमची आसा. सो साहिल आनी तुळशी लेट्स गो अहेड विथ सम अदर स्पॉट. आतां आमी खंय वता? आता आमी वयर आमचे धाकटे तळे आसा ते तळ्यार वयता. आमी आतां धाकटे तळ्या वयता. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांव जंयच्यान येता तें वास्को हांव थंय आम्हाला थंय धाकटे तळें म्हणटा. सो म्हाका दिसतालें की धाकटे तळें एकूच आहा जगार अख्ख्या. सो म्हाका दुसरें धाकटे तळें हांगा मेळिल्लें आसा. आतां हो प्रोग्राम जो आहा न्ही ताचो आमचो मेन हेतू तोच आसा. आमी जें दाखयता तें कित्याक दाखयता जाल्यार आमकां गोंयकारांक थोड्यांक खबर ना म्हणून दाखयता कळ्ळें तुका. पण ते दाखयता आसतना तुमी थंय हांव तांकां हें सांगता की तुमी येयात थंय पळयात पण ते मातशें सांबाळून दवरा. कारण तुमचे जे फूल नेक्स्ट जनरेशन आसतलें तांकां पळोवंक मेळपाक जाय. वाव दीस इज वॉट यू कॉल धाकटे तळें. अमेझींग वंडरफूल. म्हाजें कितें आसा मरे हांव जेन्ना एपिसोड करता पळय तुजें उदक दिसलें की न्हू उडी मारूंक सोदता हांव. सो हांव तुमकां परत सांगूंक सोदतां की तळ्या उदक दिसलें उडी मारूंक वचनाका. ह्या तळ्यान मगरां आसा. ह्या तळ्यान मगरां आसा. ह्याच खातीर न्ही जाल्यार आमी जंय वता न्ही थंय पयलीं थळाव्यांक मेळपाचें कोण जाणकार आहा तांकां मेळपाचें तांकां विचारपाचें तांकां विचारून घेवपाचें किंवा इज इट सेफ ऑर नॉट तसल्यो गोश्टी करून विचारूनच करपाचें अशें आसता. सो हांगा जाल्यार कांयच चान्सूच ना उडी मारपाची किंवा कितें हें घेवपाची. सो आयज हांव काडपाचें टी शर्ट बी काडपाचो ना. सो हें धाकटें तळें न्हय. तळ्याच्या कुशीकूच आसा थंड उदकाचो झरो. सो आमी सद्याक सकयल वता ते झऱ्या कडेन. अशें म्हणटा की हांगसरलें उदक अजून पिताक. हें पाणी पिवपाचें न्ही. हां झरो पिवपाचें. सारकी ओरिजिनल. म्हाका दिसता आयुश्यान पयले फावट डायरेक्ट झऱ्याचें पाणी पिलां आयुश्यान आज मेरेन. चुकून दर्यान पिताक पण आयुश्यान पयले फावट झऱ्याचें
शुद्ध पाणी आज पिला हांव. ही सगळी किमय आमची गोंयची कितें म्हणटा तें ओरिजिनॅलिटीची. सो हे झरे जे आसा असले झरे बीन राखपाची खूब गरज आसा. राखण करपाक जाय, राखपाक जाय, कारण हे जर आमी आयज राखना जाल्यार फ्युचरान झरे सोडून दिया. कारण हे जे वाठार आहा असले जे जंगलातले वाठार जे आसा किंवा ह्या प्रकार म्हणजे सत्तरी जावं बिचोली जावं म्हणजे शहरां सोडून जे गांव आहा किंवा अशा थंयसरूच असले आमचे ओरिजिनॅलिटी जी उरल्या अजून थोडी तरी. सो ती कितपर्यंत राखपाची हे आमच्या हातीन आहा. सो परत तेंच म्हणटा की हे असले जे आसा दायज म्हणू शकता आमी आमचे हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स असतात किंवा आमचे कल्चर असतात, आमच्यो थोड्यो परंपरा असतात आणि तातूंतच असले जे झरे जावं असले जे गजाली आसा त्यो राखपाचे सगळे आमच्या हातीन आसात आणि त्यो राखूंकूच जाय. आणि परत सांगता असले खुबशे गांव आजून मेरेन गोंयान किंवा आनी खंय तरी म्हणजे गोंयच्या खाची कोनशांनी आसतले जे आमी अजून स्वता आमी एक्सप्लोर करना. सो असले वाठार तुमकांय जर खबर आसत जाल्यार आमकां मुजरत सांगात. आणि असले आनी गांव पळोवपा खातीर पळयत रावात आमचो दी गोवा ट्रॅव्हल.